आमी आतां म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान आसा। तुमकां खबर आसा ही बिल्डींग बांदपाक लागून हेजे पांयो काय मोडूंक ना, हेजी भिंत काय उडोवंक ना, तरी सुद्दां 14 कोटी रुपया 14 कोटी मोडले आनी जी सुडान खंय वापरलो तो आनी इतलो पयसो वेस्ट। ह्या म्युनिसिपालिटीचे जे वाशे आसलेले पळय ते केन्ना तरी 100 वर्सां पयलींचे कितें ते वाशे पुर्तुगीज टायमाचे वाशे आनी ते वाशे इतले बरे घट आसले वाशे। त्या वेळार आमी बोवाळ सुद्दां घातलेलो की हे वाशे गेले खंय मेले आनी ते वाशे काडून तेंच्यांनी पत्र्याचे सगळे बसयला। म्हाका सांग ते वाशे आनीक 100-200 वर्सां त्या वाशान कांयच जावचें ना ते एक गॅरंटी आमी दिता, कित्याक इतले वाशे ते घटा थंय बी कितें घोटाळो जालो काय अशें आमकां दिसता। हांव ह्या म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आहा पळय तांकां एक सांगपाक मुद्दम येयला की इतले तुमी कावन्सिलर आहात, तुमी 25 जाण 20 असले ते सरकारान 25 केले, पण तुमी आज पर्यंत खंयचे बरें काम केले? तळे तुमी आनी कोणाक दिले? मोसंडी आसा ती कोणाक वापरपाक हे करपाक दिता, इस्कॉल मातशें दिनाका हें आमचें म्हणणें आहा। आनी तुमी आज पर्यंत तुमी दाखयले वास्कोन तुमी कितें बरें काम केलां तें फक्त म्युनिसिपालिटीचे तुमी खरें म्हणून जाल्यार बरें काम करूंक जाय तें तुमचे कडेन जालें ना आनी तुमी 25 जायन तुमकां कांयच खबर नासलेलें वता। तुमचे अशा वेव्हारान अशें दिसता तो चीफ ऑफिसर एक बरो ऑफिसर आनी त्या चीफ ऑफिसराक खंय तरी तुमी त्रासान घालतले अशें दिसता। वेळीच सावधान जाया आनी नाका जाल्यार पळय तुमी सगळे भानगडी करता तेज्या पासून येया। मोसुंडी कडेन खरें म्हणल्यार हिंदू ज्या समूह हिंदू समाजाक पळय तुमी दिल्ले आहा ते खरें म्हणल्यार तुमी देखरेख करपाक जाता। तळे काडटा तुमी आनी कोणाक दिवंक सोदता, हें कितें चलयलां? तुमचे कडेन लोक विश्वास तो खंयचो दवरपाचो, विश्वास तो खंयचो दवरपाचो? तुमी 20चे 25 जाले, पण तुमी 25 तुमी हांगा म्युनिसिपालिटीनूय दिसना, लोकांची सदां कंप्लेनी आसता, ना तुमी म्युनिसिपालिटीन दिसना, ना तुमी आनी कितें बरें कामाक करता अशें तुमी दिसना, नाका जाली कामां तुमी करता, हेका फुडें काडपाक तेका फुडें काडपाक असले तुमी काम करता अशें दिसता आमकां। तेन्ना प्लीज म्युनिसिपालिटी वास्कोची जी म्युनिसिपालिटी आहा ही नंबर 1 म्युनिसिपालिटी, हिची देखरेख करप, जो कावन्सिलर जिखून येता पळय तेजी जबाबदारी आसता की वॉट इज द मिनींग ऑफ कावन्सिल हें तेणें पयलीं समजून घेवंक जाय। कोण तरी इलेक्शनाक दवरता म्हणून जिखून येयले म्हणून कावन्सिलर म्हणिना, हेची देखरेख जो करतलो, लोकांक वांगडा जो वावरतलो, लोकांक जो हेल्प करतलो तोच खरो कावन्सिलर आसता। आनी तुमच्या हितून एकट्या कडेन ते गूण आसा कशें दिसना आनी